इशूक आसता पाकिस्तान जिंदाबाद म्हटलें आनी तितून खंय तरी आतां काल जो निशेध सभा जाली आनी तितून तुमकां बी टार्गेट केलें कितें सांगू म्हाका कितलोय टार्गेट केल्या जाता म्हाका काय फरक पडना. मायकल लोबो इज रेडी टू फेस ऑल द टार्गेट्स बट कम्युनली डिवायड करपाचो प्रयत्न कोणेच करूंक ना. आमी सगळे रिलिजनाचे लोक एक मतान एक जुटान रावता. तितून कितें जाता दे आर ट्रायंग टू सेंड रॉंग मेसेजीस. They are trying to divide the people in the name of religion. There are very few of them. You can just pinpoint them. They young भुरग्यांक wrong मार्गदर्शन करता. जे भुरग्यांनी आयज धंदो करपाक जाय, बिझनेस करपाक जाय, बरें कामाक वचपाक जाय, बरें कितें तरी सोशल वर्क करपाक जाय गोंया खातीर, कोंगडकारा खातीर, हे भुरगे आयज रॉंग डायरेक्शनान वयता. आमी इंडियन कोणूच आमचो इंडियन जो आहा आमचे इंडियेक रावपी मनीस पाकिस्तान जिंदाबाद केन्नाच म्हणटा ना. कित्याक खंयचीच गेम चालू ना, आतां वर्ल्ड कप चालू ना. हे आमचे इलेक्शन आतां ते जिल्हा पंचायत इलेक्शन आनी मागीर MLA इलेक्शन तेचे कोण तरी तयारी करता आनी तो तेंकां कोणाक तरी एक दोग जाण ते घुसपान ते युथांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न चालू आनी काय ना. आनी यूथ केन्नाच मिसगायड जायना, केन्नाच जावचें ना. जेंचे मन जे भ्रश्ट करपाचो प्रयत्न जो चालू आहा हो आदींसूनच चालू आहा, आतां न्हू, हो खूब तेंप जालो चालू आहा. आनी जो तर हे सारके आसले आयज जाल्यार कलंगूटान आनीक बरे वस्तू पळोवंक मेळपाच्यो. हेंचे थोड्यांचे डायरेक्शन रॉंग गेल्ल्या. सो हांव कांयच म्हणना तेंकां, डोंट मिसगायड द यूथ. इतलेंच म्हाजी मॅसेज तेंकां. यंग यूथ शूड वर्क फॉर इंडिया, फॉर गोवा, फॉर कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, फॉर गोंयकार. आमचे गोंयकार खातीर यंग युथान काम करूंक जाय. तेंकां मिसगायड करून ते कितें मुर्दाबाद आनी कितें तरी कोण कितें तरी स्लोगन दिवप वचोन थिंगा तें सारकें ना. आमी इंडियन म्हणटा मरे, सगळे इंडियन आमी. कोणें म्हटलें तें पाकिस्तान जिंदाबाद? कोण तो? ते म्हणटा सरकार आमचो, हांवूय म्हणटा सरकार आमचो. मागीर कोण म्हणटा सरकार आमचो न्हू म्हणून? सांगा मरे जर पुलिशेक धर म्हणून तेका. सायबर क्रायम जो तर इतले बरे आहा, आमचो PI आहा, DYSP आहा, SP आहा, सगळे आहा न्हू सायबर क्रायम. सांग मरे तेंकां हू हॅज डन द हॅकिंग, कॅच हिम न्हू. यू कांट डू दॅट. म्हणजे तुमचे कांय ना, चलना. ते कितें येवन थिंगा बेश्टे लोकांक मिसगायड करपाचो. आनी स्पेशली आमचे कोंगडकार केन्नाच आयकचे ना तुमचे. तुमी खूब प्रयत्न केले ह्या पयलीं आनी फुडें प्रयत्न करीत रावा, कांयच जावचें ना. लोक आमच्या वांगडा आहा. पीपल ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आर विथ मायकल लोबो. दे विल ऑलवेज स्टँड बाय मायकल लोबो बिकॉज वी विल नेवर पार्टिसिपेट or will never support any wrongdoing. We will never support any communal disharmony कोण करूंक सोदता तेचो आमकां केन्नाच सपोर्ट आमी तेंकां करचे ना. आमचो स्टँड व्हेरी क्लियर आहा. हे आतां खंय तरी हे सायडीन काम जायना, हे सायडीन वचून ते प्रयत्न करता कितें आमी इंडियन म्हणून. म्हणजे हे आमचे इंडियेचे कितें रक्षक फ्लॅग बॅग घेवन कोणाक फटयतात तुमी? कोण फटवना. आमचे सगळे गोंयकार जे आहा ते सगळे देशप्रेमी. आमचे जे गोवन आहा आनी जे इंडियेचे लोक हिंगा रावता ते सगळे देशप्रेमी. वी लव आवर कंट्री इंडिया. वी विल नॉट अलाव एनीबडी टू से पाकिस्तान जिंदाबाद. विल नॉट अलाव एनीबडी. तुमचेर हे सोडूंक ना आमी, तुमचेर राष्ट्र सोडूंक ना. तुमकां जाय तितली बोवाड मारत तिगात उरतले तुमी. धुल्ल्यानूच इजीत घेतला न्हू. कित्याक केलाच तसो न्हू प्रकरण केला कितें तुमी चिंता न्हू.
प्रकरण केला कितें, इट इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर. इफ दॅट पर्सन इज कॉट, ताका एक वर्स तरी पयली बेल मेवची ना, बिकॉज इट इज एंटी इंडिया स्लोगन. आमचं देशाक सोकला घालपाचो स्लोगन कोणी केला? सायबर क्रायमान धरचो. ते आता कोण तरी येयल्ले ते म्हणटाले सरकार आमचो, पुलीस आमचे, सगळे आमचे. अरे दोरा मरे, कोणी सांगला धरी नाका म्हणून? आम्ही सांगला धरी नाका म्हणून? आम्ही इंडियन मरे. आम्ही नॅशनल फ्लॅगाक वी रिस्पेक्ट, इट इज आवर फ्लॅग. बट हांवें ते दीस सांगला पळय तशी खंय तरी ती फोदनांतली कोयी हाडल्या आनी ते भाजोवंक सोदता आपले हितून, आपली कोयी दुसऱ्याच्या फोन्नान. ते हॉर्न जे आहा, म्हणजे आमी कितें म्हणटा तेका आदी बेकिंग प्लेस जी आसता ती पोदेराची. तूं तुजी कोयी व्हरोन थिंगा कशी भाजोवंक सोदता? जावचें ना. कोण आयकना तुमचें. तुम्ही तितलेच ते तुमची लोकांनी तुमची लायकी पळयल्ली आहा, तुमची कितें कॅपॅसिटी आनी तुमची लायकी लोकांनी कोंवडकारांनी पळयल्ली आहा. तेजे वयर हांव कांयच सांगूंक सोदिना. तुमचो 5 पयसोचो सपोर्ट, 5 पयशांचो सपोर्ट आमच्या हेका, म्हणजे आमच्या पॅनलाक वा आमच्या राजकारणाच्या फ्युचराक नाका. असल्यांक आमी सदांच पयस दवरलेले आहा आदींसून. हे आमचो प्रिंसिपल आदींसून आहा, आतां न्हू, नेवो न्हू. तांकां अशेंच दवरलेलें आमचे फाटीक. तेंची गरज ना आमकां. हे नेमके कोणाक म्हणटात सर तुमी? कोणूय आसूं ते सगळे लोक जाणा. लोकांक दिसता हे कोण नाचता पळय ते, आनी खंय तरी घुसपट घालपाचो प्रयत्न करता. कांय फरक पडना. आतां जिल्ला इलेक्शन येयला, तेंचो जागो कितें पळय तो लोक दाखयतलो ताका. मागीर MLA इलेक्शन येतले, तेंचो जागो कितें आहा ते लोक दाखयतले. आमी कांयच उलयना. पीपल आर सुप्रीम न्हू. ते आतां कितें करूंक सोदता? लोकां मदेकात घुसपट घालपाचें. तेजो कितलो म्हणून जातलो तो? इतलोच तो कॅपॅसिटी, इतलीच जी आहा पळय ती हाडल्या पळय ते 30 बोडकां कितें ती मेजून जाता पळय ती. तुम्ही पळयतात GNH. Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली राइड, Slowly, slowly matching vibe. Activa, 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 first love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया पाथ, click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar. La 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 la. Smart key and smart away. Go freewheeling and fly away. Activa, 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 First ride बोले तो Activa. Life को दो new start. Make a move in the world, cool and baby. smart, हर सफर का happy part. Activa, Activa, Activa. Activa, Activa. Scooter बोले तो Activa. Scooter मजे, Activa. Scooter Activa. Scooter एक ले, Activa.